कोयरा मायनिंगेक लागून जावपी दुल्लाच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडात म्हणून थळाव्या शेतकारांनी मागणी लावन धरल्या। दुल्ल प्रदूषणापासून आमची सुटका करून प्रलंबित लुकसाण भरपाई दिली ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पैराच्या शेतकारांनी दिल्या। दुल्ल प्रदूषणाक लागून तिडकल्ले शेतकार एकठांय आयल्यात। दिवचलच्या पैरा वाठारांत मायनिंगेक लागून व्हडा प्रमाणात धुल्लाचें प्रदूषण जाता। खणीक लागून जावपी धुल्लाचे प्रदूषणाचे नियंत्रण हाडात ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्या शेतकारांनी दिल्या। पैराचे कुळ संघटनेन केल्ल्या मागणी प्रमाण गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन बुधवारा पैराचे साळगांवकर मायनी सयत शेतां आनी रस्त्याची पळोवणी केली। शेतकार आनी साळगांवकर मायनीच्या अधिकाऱ्याच्या हजेरेंत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी प्रथमेश देसाय हांणी ही पळोवणी केली। आज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी रिक्वेस्ट केली की फाटल्या दिसांनी की तेंच्यांनी आमचे जॉयंट पोल्युशन आमचे इन्स्पेक्शन घेवचे म्हणून की शेतकारांचे आनी कंपनीचे साळगांवकर कंपनीचे कितें तर फाटल्या दिसांनी तेंची इन्स्पेक्शन जाल्ली पण आमकां कांय इन्फॉर्मेशन मेळूं नासलें तर ताका लागून आमी तांकां ईमेल आनी रिलेटर केल्लें आनी तेंच्यांनी तें आयज अटेंड केलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी आमी तांकां दाखयलां आयज रस्त्याक कितलो धुल्लो आसा कितें डस्ट पोल्युशन कशें जाता नॉयज पोल्युशन कितलें जाता क्रशराची कितें एक्टिविटीज आसा व्हील वॉश कशें कितें केलां टेम्पररी केलां फक्त चुनो लावपाचें हात हे करपाचें काम आहा आनी आमी शेतकाऱ्यांनी आमचो मेमोरंडम तांकां सारको पीसफुली मेमोरंडम कायदेशीर तांकां दिल्लो फायल एक दिल्ली तितून आमचे सगळे डिमांड्स आसलेले कितें कितें जावपाक जाय आनी आमचे कितें डिमांड्स आहा ते तेजेर तेंच्यांनी आयज पासून आमकां कांय रिप्लाय दिवना ओके म्हणून आमी आतां ते कितें जॉयंट आमचे इन्स्पेक्शन मागयलें पोल्युशन कंट्रोल पासून ते येयले तेंच्यांनी आमकां दाद दिली हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी आतां कंपनी कडेन थोडे काही इन्स्पेक्शन आतां चालू आहा सोंपोंक ना अजून आतां सकयली शेताची सायट वयतली आतां ते आमकां स्लीट कलेक्शन आनी हें सगळें दाखयतले कितें केलां तें कांय ना ओके ही आतां गाडी पळय हो आतां डस्ट हे असल्या डस्टान आमी रावता आणि बाकीचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा त्यांच्या विरुद्ध घेवपाचे आमी ठरयल्ले आहा। सगळे शेतकरी एक जातले आणि मोर्चा म्हणा किंवा आनी आंदोलनां म्हणा जे करूंक जाय आमची डिमांड पूर्ण करपाक लागून ते आमी करतले। नाही हे कितके महिन्याला तुम्ही हे दिला लेटर? आमी आतां तांकां लेटर आमचे डिमांड आणि पोल्युशना बद्दल लेटर जवळ 4.5 महिने जाली दिल्ले आहा। ह्या 4.5 महिन्यांक त्यांनी कसलीच एक्शन घेवंक ना म्हणून आमकां डायरेक्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करचें पडलें आनी ते आयज हांगासर येयल्ले आहा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।